नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकाराचे लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. जीएमसी ज्येष्ठ नागरिकांक खातीर आतां स्वतंत्र कावंटर उपलब्ध. नोंदणी प्रक्रिया ओपीडी तशेंच हेर वैजकी प्रक्रियांक खातीर जावपी अडचणी पयस करपा खातीर कावंटराची सुविधा. देऊळवाडा बोरये एका भांगराच्या दुकानाक उजो. दुकान धनी जखमी. दुकानाचे जाले व्हडा प्रमाणात लुकसाण. खापरेश्वर देवळाच्या मुद्द्यावयल्यान चल्ला राजकारण. थळावो आमदार मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. मजगती योग्य धर्मीक पद्दतीक फाटो दीत चुकीच्या पद्दतीन खापरेश्वराची मुर्ती काडल्या म्हणून काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकाराचो आरोप. कुंकळे हिट अँड रन अपघातात 32 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण. रस्त्यान चलून वतना गाडयेन धपको दिल्ल्यान जालो अपघात. कुंकळे पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू. मडकय आमरेखांड बांद फुटिल्ल्यान शेतान घुसले खारे उदक. पिकावळीचे बरेच लुकसाण. सरकारान भरपाय दिवची आनी काँक्रिटीचो बांदचो बांद शेतकाऱ्यांची मागणी. एप्रिल महिन्यात 5वी ते 9वीचे वर्ग घेवचे न्ही. गोंयभरच्या 70 पालकांचे एससीईआरटीक निवेदन. मागणी सुकाणू समिती मुखार दवरपाचे संचालकाचे आश्वासन. आता पळयात खबरो विस्तारान. जीएमसी ज्येष्ठ नागरिकांक खातीर आतां स्वतंत्र कावंटर उपलब्ध करून दिला. 60 वर्सां वयर आशिल्ल्या ज्येष्ठ नागरिकांक नोंदणी प्रक्रिया ओपीडी तशेंच हेर वैजकी प्रक्रियांक खातीर त्रास सोंसचे पडटात. हाका लागून ह्या कावंटराची सुविधा सुरू केल्या. तशेंच तांकां प्राधान्य कार्डय दितले खंय. सकाळचे 9 ते सांजे 5 वरां मेरेन नोंदणेची सुविधा सुरू आसतली अशें कळटा. तुम्ही सगळे जाणा आसतले जीएमसीन ओपीडीन जाणट्यांक लायनी उबी रावपाक खूब अशे त्रास जाताले. तांकां नंबर घेवपाक खूब त्रास जाताले. पूण आयच्यान जीएमसीन एक सुविधा सुरवात जाल्ली आसा ती सिनियर सिटीजनाक लागून. आनीक आयच्यान जीएमसीन ओपीडीन सिनियर सिटीजनाक लागून एक स्पेशल कावंटर ओपन केल्ले आसा. हे जे कावंटर आसा ते सकाळी 9 ते सांजे 5 पर्यंत ओपन आसतले. आनी तेजे भायर जीएमसीन ओपीडी जी आसा त्या ओपीडीन सिनियर सिटीजनांक मार्गदर्शन करपाक लागून थंय स्पेशल पीआरओची टीम आसतली. पीआरओ थंय अवेलेबल आसतलो. तो जो थंयचे जे सिनियर सिटीजन आसा तांकां गायड करतलो. आनी त्याच बरोबर थंय ओपीडीन सिनियर सिटीजनांक लागून एक हेल्प करपाक खातीर हेल्प डेस्क एक आसतलो. जे समज तांकां कितें थंय मदत जाय जाल्यार त्या डेस्कार वचून थंय ते मदत घेवपाक शकतले. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरीश गांवकर, पणजेसून. देऊळवाडा बोरये एका भांगराच्या दुकानाक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी रोखडेच कडणूक सुवातेर पावून उजो पालयलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भांगर कडयतना गॅस पायपाच्या गळटेक लागून उजो लागिल्ल्याचें उजो पालपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. ह्या घडणुकेंत दुकान धनी जखमी जाल्ल्यान ताका फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. दुकानाचेय बी व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. आयज मॉर्निंग आमकां पणजे कंट्रोल रुमांतल्यान 10:50 वर्सा आमकां एक कॉल येयल्ले की ज्वेलरी शॉपाक उजो पेटला. इमिजिएटली टर्न आउट करून पॉयंटार पावले. टॉपरा कडेन गजंत लक्ष्मी ज्वेलरी शॉप. हाका जे भितर मेल्ट करताले ज्वेलरी ते पायपांतल्यान ते कितें ओपन जावन तेतून उजो पेटलो. सो हे इन्सिडंटान आमी ऑलरेडी उजो कंट्रोलान आसा, उजो पालयल्लो आसा. पूण संकेत कारेकर हो जो ओनर आहा शॉपाचो तो इंजर्ड जाता. ताका ऑलरेडी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान रेफर केल्लो आसा. ऑलमोस्ट कितलें लुकसाण? नुकसान म्हटलें कितें आतां जी एसी जालें भितरले ट्रेनची ते जवळपास एक 50,000 नुकसान जाल्लें. इंजर्ड कसो जालो? इंजर्ड म्हटलें तो सायडीच्या शॉपाचे तो फायर एक्सटिंग्विशर हाडपाक वतालो. सो त्या टायमार कितें जालें की जे चावी नासल्या कारणान तेणी ती खोट मारली ग्लासाचेर. ते ग्लास लागून तो कट जालो पांय ताचो मातसो आनी ताका रेफर केला. ओके, कसो उजो लागलो सर? उजो म्हटल्यार मेल्ट करताले ज्वेलरी. ताका सिलिंडर यूज करता मेल्ट करपा खातीर. सो ते टायमार ते पायप आसले ते रप्चर जावन तितल्यान उजो भायर सरलो. तर आमी बोरी देवळवाडा हांगा आसा ज्या जाग्यार आज गजात लक्ष्मी ज्वेलर आसा त्या शॉपाक आज सकाळी उजो लागलो. आनी हेजी जेन्ना उजो लागलो तेन्ना भितर ते काम करताले अशें आनी उजो जो लागलो जेन्ना तेगे ओनराक कळ्ळें उजो लागलें तेन्ना तेन्ना दुसऱ्या दुकानार जो उजो पालोवपी जो फायर सिलिंडर आसता तो हाडपा लागून भितर गेलो. तेन्ना तो भितरल्यान लॉक आशिल्ल्या कारणान तेणें दारार खोट मारून तो आरसो फोडून भितर वचून तो सिलिंडर काडला. तेन्ना तो आरसो तेजे पांयां लागला, तेकाय मार लागलेलो आसा. जो ज्वेलरी शॉपार आसा आमी भितर ते काम करताले सिलिंडर वापरून डोमेस्टीक
ताका लागून कितें तरी जावपाक शकता अशें हांगा अग्निशामक दलाचे जे अधिकारी आसा सुशील मोरजकार यांनी सांगलेलें आसा. मोठ्या प्रमाणात लॉसय जाला अशेंय ते म्हणटा. गोमंतक टीव्ही खातीर बोरीच्यान एकनाथ खेडेकर. खापरेश्वर देवळाच्या मुद्द्यावयल्यान विरोधी पक्ष राजकारण करतात. ह्या विशयाचेर आपल्याक कांयच उलोवपाचें ना अशें थळावो आमदार तशेंच मंत्री रोहन खंवटे हांणी स्पश्ट केलें. पर्वरे उड्डाण पुलाच्या प्रकल्पाक 2019 मान्यताय दिल्ली तेन्ना कोणेच कित्याक आक्षेप हाडूं ना. जेन्ना विरोधी पक्षान आशिल्लो तेन्ना आपल्याक ह्या विशया कडल्यान पयस दवरिल्लो आनी आतां सत्ताधारी पक्षान आसून लेगीत हो प्रस्न घेवन आपल्या कडेन कोणूच येवंक ना अशें खंवटे हांणी ह्या वेळार सांगलें. हांव जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्लो 2019तल्यान 22 जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना हे जे लोक आज उलयतात त्याच लोकांनी कन्सेंट टर्म्स फायल केल्ले, तातूंतल्यान हे सगळे तांणी एग्री केल्ले. ना जाल्यार कन्सेंट टर्म्स सरकारा कडल्यान घेयात आनी तुमी कन्सेंट टर्मार कोणे कोणे सायनी मारल्यो त्यो पयल्यो पळयात. कन्सेंट टर्म्स करतकच सुप्रीम कोर्टान फायल जाल्ले, सुप्रीम कोर्टान कन्सेंट टर्म्स फायल जावन मागीर ते काम टेंडर जालें आनी काम सुरवात जाली. त्या टायमार आमदाराचो रोल नाशिल्लो. आज जेन्ना सेंटराचो जेन्ना प्रोजेक्ट आसता त्या टायमार जेन्ना लोकल हेच लोक जेन्ना तेन्ना कन्सेंट आपले ओके म्हणटा करा तुमी म्हणून, आनी आतां जेन्ना एकदम विचार वेगळे करूंक वतात तेन्ना राजकारण जेन्ना ते जाता लोकल लेवलाचेर त्या टायमार म्हाका दिसता हे उलोवप योग्य न्हय. खापरेश्वर देवाक आमी मानतात आनी ताका कितें सुविधा जाय ते मुख्यमंत्री उलोवन जाला, उलयलाय बी कितें करपाचो तो. पूण जातूंतल्यान जे काळ जे तरेन जाले एक वाटेन हांव ते पळयता आसतना वेगळ्या तरेन समज पळयलें जाल्यार हो विचार 2019 तेन्नाच करून तुमी त्या योग्य दिशेन करपा जाय आशिल्लो. ते आमच्याच पार्टीचे लोक, आमच्याच पार्टीचे इलेक्टेड मेंबर्स खंयच्या लेवलाचेर, पूण तेन्ना रिस्पॉन्सिबली तांणी हे जेन्ना विचार हातान घेतिल्लो जेन्ना हांव ऑपोजीट सायडीक ऑपोजिशन आशिल्लो, हांव रुलिंगान नाशिल्लो आनी म्हाका ह्या टोटल टॉपिकांतल्यान भायर दवरिल्लो आनी हे टॉपीक करून तांणी भायल्या भायर करून जेन्ना घेतिल्ले आज ते सरळ आमदाराक समज ओडून सोदता. इज अ पुट ऑफ प्युअर पॉलिटिकल ड्रामा. पूण जातूंतल्यान जो विशय आसा जो सेन्सिटीव आसा तितलोच सेन्सिटिव्हिटी आमकांय आसा. वी वील एन्श्युअर दॅट मुख्यमंत्र्यान जें सांगलां ते योग्य दिशेन फुडें व्हरून सारके जाग्यार घालतले. पूण हातून जे राजकारण करपाचो जो प्रयत्न आसा त्या राजकारणाचेर आय विल नॉट टॉक. सर तांकां घुमटी नवी मेळटली सर, वोट मेळचो ना सर. जे राजकारण करूंक वता ताजेर हांव उलोवचो ना. जे विशय मुख्यमंत्री उलयल्या मुख्यमंत्र्या बरोबर वी वील एन्श्युअर दॅट वॉट एवर चीफ मिनिस्टर इज प्रॉमिस्ड will be done keeping in mind our own sentiments. आमकांय सेंटिमेंट्स आसात पूण पयलीं सायन मारप, पयलीं कन्सेंट दिवप आनी मागीर परत वेगळें उलोवप हें सारकें न्हय. कुंकळे वाठारांत जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात एका 32 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. संदीप नायक अशें मरण आयिल्ल्याचें नांव जावन आसा. रस्त्यान चलून वतना एका गाडयेन धपको दिल्ल्यान संतोष हाका जाग्यारूच मरण आयलें. गाडयेन ताका धपको दिवन घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो. कुंकळे पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. कुंकळे वाठारांत सोमारा सकाळी जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात 32 वर्साच्या संदीप नायक ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. संबंदीत गाडयेन संदीप हाका धपको दिवन घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो. ह्या वाठारांतलो रस्तो ओशीर आशिल्ल्यान ह्या रस्त्यार येरादारी वाडल्यात तशेंच अपघात जातात. हाका लागून थळाव्यांनी बायपास रस्त्याची मागणी केल्या. हो आतां एक्सिडेंट जालो म्हणटा हे फक्त रोडा खातीर जाता. हो रोड आमगे जो पर्यंत वायडींग जायना नाल्यार बायपास जायना तो पर्यंत कसो सुटावपाक ना. व्हडले व्हडले कंटेनर येतात, टेलर येतात, ताका लागून रोड पावना हो. आनी मागीर माहिती करता मागीर ह्यो गोश्टी करतात आनी लोकांनी जीव आज असोच करून जीव गेलो न्हू. ताजे कडेन आतां बरें आतां भुरगो तो चलोन येता ताका मारलो आनी तो गेलो ताका जीव गेलो ना. आवय बापायक तो ना भुरगो ना जावन गेलो तेगेलो. गाडी मारून गेली ताका. गाडी मारून गेलो ताका. मागीर तुमकां कशें कळ्ळें? जेन्ना आमी गाडी मारून गेले तेन्ना आमकां घरा कडेन पुलीस येयले. आमगे देवळाचो उत्सव आहलो ते आमी ते माना लेबर आहले आमचे. तेन्ना ते पुलीस येयले ते पुलीस म्हणपा लागले आमकां आनीक अशें अशें जालां म्हणून. तरी पूण वाळे वाळे म्हणपा लागले. फ्लॅट नेम ताका वाळे वाळे म्हणटाले. ते आमगे तेन्ना तेंगे घर दाखयलें तांकां. मागीर आमी हांगा स्पॉटार येयले आमी. रोड कसो बायपास जावपाक जाय तो जाय. सरकारान हेजेर सांग लक्ष घालपाक सांग गरजेचें आहा. रोड जावपाकूच जाय नाल्यार अशें करून जीवच वयतलो. जाल्यार लोकांले जीव सेफ जातले. डेली एक्सिडेंट जाता. डेली एक्सिडेंट हो तो आमच्या बार्डी साकून तो हॉस्पिटल साकून तो हो गव्हर्मेंटान रोड सारके डेंजर जाल्ले ना. आनी ह्या स्पॉटार जाल्ले एक्सिडेंट जाल्ले लोक सगळे मेल्ले काबार जाला सोंपलात. ह्या भुरग्यां नांव कितें? त्या भुरग्याचें नांव संदीप नायक. संदीप गुणा नायक. दुसरे वटेन म्हापशा धुळेर वाठारांत जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात दुचाकी चलोवपी बायल आणि तिचो 4 वर्साचो सान भुरगो जखमी जाला. पुलिशेच्या बशीन धपको दिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
मडकय आमरेखांड बांद फुटिल्ल्यान खारें उदक शेतांत घुसलें. सुमार 35 ते 40 शेतकारांच्या पिकावळीचें बरेंच लुकसाण जालां. देखून संबंदीत खात्यान भरपाय दिवची आनी काँक्रिटीचो बांद बांदपाची मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या. पळयात. मडकयच्या आमरेखण आगसण वाठारांतलो बांद दोन कडेन फुटिल्ल्यान सगळें खारें उदक शेतांत घुसलां. हो बांद फुटिल्ल्यान शेतकारांनी रोयिल्ल्या सगळ्या पिकांचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्लें आसा. हातूंत सगळ्यांत चड मिरसांगेच्या रोपांची नाशाडी जाल्ल्याचें मडकयची सरपंच सुषमा गावडे सांगता. बांद फुटिल्ल्यान सुमार 35 ते 40 शेतकारांचेर हावळ येयल्ली आसा. तेन्ना आतां मातयेच्या बांदा बदला काँक्रिटीचो बांद बांदून दिवचो अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. आमचे पळय आतां बांद फुटून सगळे शेतान उदक भरलां. इतले व्हडले ते पळय फावटे पडून सगळे लोकांचे इतले आतां शेत रोवपाचें आशिल्ली. सगळे शेतान उदक भरून सगळे ओले जाले. प्लस लोकांनी अंदू मिरसांगे रोयल्ल्यो. खुबशे लोकांनी 50-60 लोकांनी मिरसांगे रोयल्ल्यो. 4-5 हजार मोडून रोपां हाडून रोयल्लो. सगळे इबाड जाले. आतां कितें करपाचें? हो बांदपाक कितें तरी उपाय करचो पडटलो आनी बांदता जाल्यार तो काँक्रिटचो बांदचो पडटलो. दर वर्सा मोडटा असो बांदून ना, 2 वर्सां न्ही, गेल्ले 1.5 वर्सां पयलीं मोडलेलो. सो आमच्या स्थानीक आमदारान म्हणजे आमच्या वीज मंत्र्यान बांदून दिल्लो आमकां. परत आतां हे दुसरे कडेन फावटी पडले आनी लोकांक खूब त्रास जाल्या. प्लस आमचे माणसो आशिल्लो लोकांनी 7-8 लाख मोडून माणसो केल्ल्यो. तांकांय लुकसाण. शेताचें तर आतां कांयच करपाक मेळपाना. हें उदक सुकचें ना आनी शेताक लोकांक खणपाक मेळपाना. हे संदर्भात पंचनाम्यान तुम्ही कोणाक कळीत केला हांकां डिपार्टमेंटाक? आमचे स्थानीक आमदाराक हांवें राती मेसेज करून कळयल्लें आनी आतां परत हांव आतां व्हिडिओ काडून तांकां धाडटलें. वो आतां बांद बांदतले जाल्यार असो कॉन्क्रीटचो बीन असो कितें बांदलो जाल्यार तुमकां येणाऱ्या काळान मदत जावपाक शकता. हय, बांदता जाल्यार काँक्रिटचोच बांदचो पडटलो. जाल्यार ताका उपाय ना. पयलीं आमचे जाणटे माती घालून करताले पण तशें काम आतांच्या लोकां कडेन जायना न्ही. काँक्रिटचेच काम करचें पडटलें. नाजाल्यार ताका आनी उपाय ना. आमी आगसण हांगा आसा जे आमरे खाजन म्हणटा थंय जे जाग्यार आगसण हांगा बांद फुटला. तुमी पळयता की म्हाज्या फाटल्यान जो बांद फुटलेलो आसा आनी मोठ्या प्रमाणान उदकाक जोर आसा आनी सगळें उदक सगळें तेंगे लोकांक शेतांचे हेतून ज्यो मिरची लागवड केल्ली जावं भाजी रोयल्ली तितून सगळ्यांक गेल्लेलें आसा. खाजन पूर्णपणे हांगा जे खारे उदकान जाल्ले मिक्स जाल्ले आसा. मोठ्या प्रमाणान हांगा उदकाची जी गती पळयल्यार ते सगळे बांद फुटोन बरे स्पिडीन उदक भितर घुसता आनी आतां भरती आसल्या कारणान उदकय वाडटा. तेन्ना मोठ्या प्रमाणान हांगा लॉस जाला अशें पंच सुषमायन सांगलेलें आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा कोणी मानस केल्ली की 7.5 लाख रुपया कितें मानस केली. मानसीन जी मानस केल्ली ते मानसीन सुद्दां ते उदक खारें भरलेलें आसा. बुडोवन ते उदक व्हांवोन हेवटेन तेवटेन गेल्लें आसा आनी मोठ्या प्रमाणान हांगा लॉस जाल्लें आसा. काल तेंच्यांनी हांगा येवन सारकी करपा खातीर हांगा खोट मारले. 50 वयर कितें खोट मारले आनी माती घालपाक गेली घातलेली बी आनी ती सुद्दां आतां परत मोडोन गेल्ली आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. आनी जे लॉस जाला ते लॉस आमकां संबंदीत खात्यान दिवचें अशी तेंची मागणी आसा. दुसरी म्हणल्यार आनी हांगा जे पंच सुषमा गावडे हेणी केला की हांगा जे काँक्रिटचो जर बंदारो असो घालीत बांद घालीत जाल्यारूच ताका मुखार कितें जातलें. ते पयलीं लोक भरपूर लोक आसल्या कारणान आनी मोठ्या प्रमाणान काम करता कारणान तो मातयेचो बंदारो घालताले. पूण आतां तो घालून फायदो ना की वर्सां वर्स तेजी हांगा हे माती ती ओली जाता आनी थंय ताका कोसळटा अशें तेणी सांगलेलें आसा. तेन्ना काँक्रिटचो बांदून दिवचो अशी मागणी तेंच्यांनी केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर आगसणच्यान एकनाथ खेडेकर. एप्रिल म्हयन्यांत 5वी ते 9वी मेरेन शाळेचे वर्ग घेवपाक पालकांच्या एका मोठ्या गटांचो विरोध आसा. हे संबंधीचे निवेदन घेवन पालक SCERTचे संचालक मेघना शेटगांवकाराक मेळ्ळे. पालकांचे म्हणणे सुकाणू समिती कडेन दवरतले म्हणून संचालक शेटगांवकारान सांगलें. अपूर्ण तंत्रीक गजाली आणि हवामान बदलाच्या कारणांक लागून हे कांय पालकांचो एप्रिलात शाळेचे वर्ग घेवपाक विरोध. गोंयभरच्यान सादारण 70 ते 80 पालकांनी सोमारा ते विशींचे निवेदन SCERTची संचालक मेघना शेटगांवकाराक दिलें. आतां आमकां टेक्स्टबूक जे येवपाक लागले प्रिंटरा कडल्यान ते आसा ते फ्रॉम 4th स्टँडर्ड टू 8th स्टँडर्ड आनीक हे फेजींनी डिस्ट्रिब्यूट जाता. आमी बिचोली तालुक्याच्यान स्टार्ट केला. सो प्रत्येक तालुक्याचेर आमी एक सेंटर सिलेक्ट करून थंय ते सगळे अनलोड करून घेतात बुक्स आनी त्या सेंटरांतल्यान मागीर त्या तालुक्यांतली सगळीं स्कुलां जी आसा ती आपले आपले नंबरा प्रमाणे येवन कलेक्ट करतात. हे जे दीस आर फ्री टेक्स्टबूक न्ही, अप टू 8th स्टँडर्ड टेक्स्टबुक्स आर फ्री. सो जितली स्टुडंट्स आमी तो डेटा स्कुला कडल्यान घेतात तितले नंबर ऑफ टेक्स्टबूक प्रिंट जातात आनी त्या प्रमाणे आतां आमकां 4 to 8 प्रिंट करून ऑलरेडी येवपाक लागले आनी आमी डिस्ट्रिब्युशन
झोनान स्टार्ट केलें. एप्रिलान जेन्ना एकाडेमीक इयर दवरपाचें ठरतालें तेन्ना सुद्दां हो एक कन्सर्न आशिल्लो आनी म्हणूनच डिसिजन जालें की 11:30 पर्यंतूच दवरपाचें स्कूल. आनी हाच्या पयलीं सुद्दां आमी जर फाटल्या वर्सांनी पळयत जेन्ना पावस चड जालो, गरमी हीट वेव आयली, तेन्ना डिपार्टमेंटान डायरेक्टरान स्कुलाक दिल्ले आसा डायरेक्शन्स की बेगीन सोडा किंवा आपय नाका, हॉलिडे दिल्ली आसा. इट इज नॉट दॅट वी आर इनसेन्सिटीव टुवर्ड्स दीस थिंग. सो जशें तसो विशय येतलो तेन्ना वी वील टेक डिसिजन्स. Met the director of SCERT and we put across our memorandum जे आम्ही घातलेले regarding all the pointers. I will not repeat the pointers, but our main concern for all parents है कित्याक आमी हिंगा येयल्या is because exams are getting over on 28th of March and then schools are directly reopening on the 1st of April, which is a great concern because children are not going to get a break. Am I correct, parent? That's our main concern. So this is our main issue. Apart from that, she has said that she will look into it. She will discuss with the committee. They are already in discussion because since we went to the director, we've gone to the CM, we're putting this forward. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. राज्य सरकाराच्या प्रवेदोरिया खात्यावरवीं वेगवेगळ्या दुयेंसांचेर मेळपी फुकट वखदां आतां सांखळे उपलब्ध जातलीं. ही वखदां सांखळे बाजारांतल्या काणेकार केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट ह्या फार्मासींत मेळटली. ही सुविधा आतां मेरेन फकत पणजेतच मेळटाली. दिवचल, सत्तरी तशेंच लागसारच्या वाठारांतल्या लोकांकय ह्या सुविधेचो लाव घेवपाक मेळटलो. तशेंच गोंयांतल्या खंयच्याय दुयेंतींक हे सेवेचो लाव घेवंक मेळटलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलां. प्रोविजोरिया डिपार्टमेंटाच्या वतीन वेगवेगळ्या लोकांक मदत करपाचे आमचे प्रोविजोरिया डिपार्टमेंट आसा. पयलेच फावटी सांखळेंतले आमी काही गरीब लोकांक तांचे चेक्स हे प्रोविजोरिया डिपार्टमेंटाच्या वतीन डिस्ट्रीब्यूट केले. पण त्याच बरोबर प्रोविजोरियात म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसीन दिवपाची सोय ही प्रोविजोरिया डिपार्टमेंट आसता. आतां पर्यंत तेज्यो फार्मासीज फक्त पणजेत आशिल्ल्यो. आमच्या सांखळेंत आमचो भैया काणेकार जो आसा ताजी फार्मासी आमी प्रोविजोरियाक एफिलेटेड केला. सांखळे आनी बिचोली तालुका आनी सत्तरी तालुका ह्या लोकांक आवाहन करता की प्रोविजोरियान पर मंथ 5,000 रुपयाची पर्यंत फ्री ऑफ कॉस्ट ही मेडिसिन्स मेळटा. विशेष करून डायलिसीस पेशंट आसतलो, कार्डियाक म्हणजे हार्टाचो पेशंट आसतलो किंवा कॅन्सरा सारकेले पेशंट आसतले हांकां जी वखदां दर म्हयन्याक 5,000 रुपया पर्यंत लागता ती एप्रॉक्सिमेटली 1 लाखाची मेडिसीन सुद्दां वर्सभरा खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा. लोकांनी प्रोविजोरिया डिपार्टमेंटाचो फॉर्म भरचो, वन टायम डॉक्टरा कडल्यान प्रोविजन करून घेवचें आनी मागीर फक्त आपलें प्रिस्क्रिप्शन दर म्हयन्याक हाडून आमच्या बाब काणेकाराच्या फार्मासींत तुमी हाडून दिल्या उपरांत ती मेडिसीन तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटली. ह्या परिसरांत लोकांक तेजो फायदो जावचो म्हणून ही सोय आमी आमच्या सांखळेंत एवेलेबल केला. खंयचेय म्हणजे गोंयभरांतले कोणूय खंयसरूय येवं शकता. फक्त तेंच्यांनी पयलीं डिपार्टमेंटाचें एप्रुवल घेवचें पडटा. डायरेक्टली डिपार्टमेंटाचें एप्रुवल जाका मेळटा तेकाच ती मेडिसीन फ्री मेळटा. ताची डिपार्टमेंटान एक फॉर्म आसा, तेणी तो फॉर्म भरपाचो आनी एकदांच आपलो जो कन्सर्न डॉक्टर्स आसता तेंच्या कडल्यान तेजें एप्रुवल घेवपाचें. डिपार्टमेंट ताका प्रोविजोरिया डिपार्टमेंट ताका एप्रुवल दिता की तुका आतां फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसीन मेळटली. मागीर दर म्हयन्याक ती मेडिसीन तेंच्यांनी व्हरपाची. गोवाचे जे डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविजोरिया आहा तेंच्यांनी एक फेसिलिटी केल्ली की फ्री मेडिसिन जी आसा ती उपलब्ध करून दितले लोकां खातीर जे लोक क्रोनीक डिसिजीस आहा, फॉर एग्जाम्पल कॅन्सर किंवा डायलिसीस एंड अदर डिसिजीस. आनी हे जे जाणटे आसता आनी जे लोक आसा जे डिसिजीस आसा तांकां फ्री मेडिसिन्स उपलब्ध करपाक तेंच्यांनी ही फेसिलिटी केल्ली. अशें जाणून येयलें की ही फेसिलिटी जर उपलब्ध करून जाय जाल्यार ती पणजे सारकेल्या शहरान वचून ती फ्री मेडिसिन्स एवेलेबल करताले लोक. पण आमच्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अशें विचार केलो की हे जे सांखळे, बिचोली किंवा आमचे सत्तरी, पर्या आनी वाळपय हे सगळे जे लोक आसात तांकां इतके पयस वचून घेवपाक ते डिफिकल्ट जातालें. त्या खातीर तेंच्यांनी असो विचार केलो की ही फेसिलिटी आमी सांखळेन उपलब्ध करून घेवपाची. ही फेसिलिटी म्हणजे व्हडलें कॉम्प्लिकेशन कांय ना. फक्त तुमी कितें करपाक जाय, पाट्यार जे डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविजोरिया आहा थंय वचून तुमी एक फॉर्म भरून ते रजिस्टर जावपाक जाय जो पेशंट आहा तो. आनी तेणे रजिस्टर केल्या उपरांत तेणे जेन्ना गव्हर्मेंट डॉक्टर्स आसा, इट इज ओन्ली फॉर गव्हर्मेंट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. मुस्लिम भावांची पवित्र परब म्हळ्यार रमजान म्हयनो. रमजान हो उपासाचो म्हयनो. ह्या म्हयन्या निमतान सध्या दिवचलचे मुस्लिम भाव कडक रोजा पाळटात. दिसभर उपास पाळे उपरांत सांजे आझाद जमा मस्जिदीत मुस्लिम भाव उपास सोडटात.
रमजान म्हळ्यार एकामेकांमदले मतभेद पयस करून मोग वाडोवपी परब, तशेंच मुस्लिम भावांचो उपासाचो म्हयनो. ह्या म्हयन्यांत मुस्लिम भाव कडक उपास म्हळ्यार रोजा पाळटात. फांतोडेर सूर्योदय जातकीच उपासाक सुरवात जाता. सूर्य मावळतकीच मुस्लिम भाव एकठांय येवन उपास सोडटा. रमजान म्हयन्या निमतान सध्या दिवचले मुस्लिम भाव परंपरे प्रमाण रोजा पाळटात. सबसे पहले मैं आज़ाद जमा मस्जिद मुस्लिम औरत सलीम गवाह की तरफ से आप तमाम और उसके बाद आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें बात कहने का मौका दिया, आपको शुक्रिया अदा करते हैं। और इस मौके से हम आपसे कहना चाहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमज़ान मुबारक का जो महीना दिया है इसकी बड़ी फजीलत है। इस महीने का सबसे बड़ा अमल जो है रोज़ा रखना है, जो तमाम बालिग मुसलमानों का फर्ज है। इसी के साथ साथ में ये महीना सिर्फ रोज़ा रखने का नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ नरमी करने शफ़क़त करने का है। अगर हम कहना चाहें तो दैट इज़ नॉट just a month of fasting, but it is a month of mercy, it is a month of purity, it is a month of tranquility, it is a month of peace. तो ये तमाम क्वालिटीज हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। इस तरह से हम इस महीने को गुजारेंगे, ये मकासद हासिल करेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया भी बनेगी और आखिरत में भी अल्लाह में इसका देंगे। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोयचे भाजप सरकाराचो पुर्तुगेज आनी मुघला भशेन कारभार चल्ला. योग्य धार्मिक पद्दतीक फाटो दीत चुकीचे पद्दतीन खापरेश्वराची मूर्ती काडल्या. काँग्रेसीचो आरोप. हिंदू धर्म करपी आता खंय गेले काय म्हणून काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकराचो प्रश्न. ताजे मागीर गोवा बीजेपीचे सरकाराचे स्थान मुघल आणि सालाजारशाहीचे अंडर जी पुर्तुगीज राजवट असली ताजे बरोबर येवन बसता. म्हळ्यार मुघलांनी देवळां उडयल्ली हिंदूंची ह्या देशांत, तशींच पुर्तुगीजांनी सालाजारशाहीचे अंडर देवळां उडयल्ली हो इतिहासान रिकॉर्ड आसा. आणि आज गोवा बीजेपीचे जे सरकार आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताचे अंडर ताजें नांव हिस्ट्री बुकान इतिहासान नोंद जातलें की बीजेपीच्या सरकारान देवळां उडोवपाक सुरू केली म्हणून. चड डिस्टर्बिंग हे सगळ्या गजालीचे म्हणल्यार एका सायडीन जेन्ना हे सरकार मुख्यमंत्री सांगता की आमी स्टडी चालू आसा, कितली देवळां उडयली पुर्तुगीजांनी आनी ती पुर्तुगीजांनी उडयल्ली देवळां रिस्टोर करतले म्हणून, आनी दुसरे फाटभुंयेचेर आपुणूच देवळां उडयतात. आनी जेन्ना देव पुजता तेन्ना एक बेजीक म्हणटा ती प्रॅक्टीस फॉलो करता. तातूंतली एक म्हणल्यार सोवणें न्हेसून ती पुजा करपाची आसता. जाल्यार काल आमी पयली थंय दुर्दशा म्हणटा की तो जिन्स आनी टी शर्ट घाल्या आनी तो देवाची पुजा करता. दुसरी गजाल म्हणल्यार आचमन. कित्याक आमच्या हिंदू धर्माच्या हातूंत जेन्ना आमी पुजा करता तेन्ना षोडशोपचार पुजा आसता, पंचोपचार पुजा आसता. तातूंतलो एक भाग म्हणल्यार आचमन. आचमन म्हणल्यार उदक घेतात तेन्ना तो पुजा करता ताकाय आचमन करचें पडटा शुद्धीकरणा खातीर. जाल्यार आमी पयले फावट पयला हांवें आमी व्हडले हांचे इतले धार्मीक न्हय पूण आमी बेजीक आमकां जे आवय बापायन शिकयला आनी ज्यो गजाली आमकां बेजीक कळटा, ज्यो प्रॅक्टीसीस आमच्या फॅमिलीन फॉलो करता त्यो आमी करता. आनी ताचे प्रमाणे आमी केन्नाच बिस्लेरीच्या बाटलेन उदक हातान घेवन आचमन गेल्लें आमी पळोवंक ना. कित्याक एक जनरली तांब्याचो कॉपराचो म्हणल्यार तांब्याचो हें आसता तातूंतल्यान उदक घेता तें मागीर ताजी कलश पुजा करची पडटा. मागीर तें आचमन केल्लें उदक परतें पुजेक वापरिना, तें डिस्कार्ड करचें पडटा. पण काल एकाच बाटलेन देवाची सबंद पुजा केल्या. आतां बीजेपीचे लोक आमकां खबर आसतलें, बीजेपी जावं RSS जावं बजरंग दल जावं सनातन संस्था जावं भारत माता की जय जावं हिंदू जनजागृती समिती जावं विश्व हिंदू परिषद जावं हे सगळे सेल्फ डिक्लेअर्ड स्वयंघोषित हिंदू धर्माचे रक्षणकर्ते आणि ओनर म्हणजे ठेकेदार. पण काल हिंदूंचे देऊळ मोठा असताना आणि मूर्ती मोठा असताना एकटोच दिसलो ना, एकट्याचो निषेध ना. खंय गेले हे लोक? सभ्य भाशेन कितें हे मंचाचेर बसून हांवें सभ्य भाशा उलोवची ही म्हाकाय दिसता आनी ही म्हजे कडल्यान सगळ्यांक अपेक्षा. पण दुखला म्हणून आज हांव उलयतां. आमकां हांव म्हणचो ना की हे खंय गेल्ले काय म्हणून, हे खंय मेल्ले काय म्हणून प्रश्न विचारता. गोंयच्या मार्केटांनी मानकुराद आंबे पावले. मात मानकुराद आंब्यांची दर पळोवन सर्वसामान्याच्या तोंडाची रूच खंयचे खंयच ना जावपाची. मानकुराद वट्ट 5,000 रुपया किल. पळोवया गोंयच्या मार्केटांनी आयिल्ली सिजनल फळां आनी तांची दर. आंबो हो फळांचो राजा. गिमाचे सिजनात तर आंब्याचोच दबदबो. गोंयच्या मार्केटांनी गोंयचो राजा मानकुराद आंबो पावलो. मात मानकुरादाची रेट तुमकां खबर आसा कितली ती?
एक दोन न्ही तर वट्ट 5,000 रुपया किल ही दर सामान्य चेक कोता भायर. 6,000 रुपये डझन आसा आनी 4,000 रुपये डझन. स्मॉल हे 4,000 रुपये डझन. मानकुराद अरे मोठे 6,000. आणि पायरी आहे. पायरी 2,000 रुपये डझन. तोतापुरी ना. सिंदुरिया 200 रुपये किलो. बायले रे बेंगलोरचे ते गांवठी आमचे गोंयचे न्ही ते स्टार्टच जाता रे भाई. येतले ते म्हाका काय खबर ना. आमी लोकां कडेन येतात न्हू रे. हे निल्लीचे निल्ला रे नेरूल येता होलसेल दिता ते. गिमातलो हे रानमेवय बाजारांत दाखल जाला. बिबे पणसाचे घरे तोरां घोटां आतेरांनी गोंयची मार्केटां फुल्ल्या. मानकुराद आसा, पायरी आसा आनी आपूस आहा. कशें रेट कशें मानकुराद 6,000 5,000 अशें आसा. आम्या प्रमाणे रेट आहा तेजी. कमी आसा चड आसा ते आमकां कांय खबर आसना ना. हाडटल्याक खबर आहा न्हू ती. कोण आंब्या काडटा कोण रेंट करता ते घेवन येता. बरें 150 रुपया पॅकेट ते. ते कितले ना पॅकेटान येता तितके भरता ते. 400 रुपये किलो ते. ते कारवारच्यान येता ते. कारवारच्यान येता. चड व्हरून आमी येवपाची शक्यताय आसा काय ते तिंका खबर आहा. आमकां कांय खबर ना. कारण रेंट ते करता. आमी करिना. ते फक्त हाडून दिता आमकां. ते हाडून दिता. गोंयचेच आंबे काडटे भायले न्ही ते. जसो गिमाळा सिजन येता जाल्यार ह्या गिमाळी सिजनान जी फळां जे गोंयकारांक खावपाक रुची जी लागतात आनी गोंयकारांक खावपाक आवडटात ही फळां बाजारान येयल्लीं आसात जाल्यार तुमी हांगा म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात. आंबे खूब प्रमाणान हांगा बाजारान येवपाक लागलेले आसात. आमी आसा पणजे मार्केटान जाल्यार पणजे मार्केटान हे जे आंबे आसात आंब्या बरोबर आमकां घरे दिसतात आनीक तशेंच घऱ्या बरोबर तन्नी तोरांय दिसतात आनीक मेन म्हटल्यार हांगा काजू ज्यो आसात त्यो भाजून हांगा दवरलेले आसात. चला तर पळोवयात हे आंब्याची म्हणत ते तोरांची रेट हांगा मार्केटान कशी आसा. जाल्यार मानकुराद आंबो जो आसा तो 5,000 ते 6,000 रुपयान आसा. तसोच तोतापुरी जो आंबो आसा तो 150 ते 200 रुपयान आसा. तशीच जे गोठां म्हणटात म्हणजे धाकटे जी तोरां आसतात ती गोठां पिकलेली ती 400 रुपया किलो आसात. तशीच तोरां 100 रुपयाक 8 नग मेळटात. तशेंच हांगा आतेरांय दिश्टी पडटात. ती आतेरां 200 रुपया किलो आसात. तशेंच घऱ्याची पाकिटां केल्लीं आसात आनी ती पाकिटां 150 रुपया किलो आसात. तशेंच काजू ज्यो आसात काजू बियो ज्यो आसात त्यो 300 ते 400 रुपया किलो जाल्ले आसात. ही अपडेट आसा पणजे मार्केटांतल्यान. अशेच जे अपडेट आसा त्यो आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजे मार्केटासून. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT